पुरुषाचे कृपेने आपल्या निवारण आमच्या बापाचे पिताचे पिता संतांचे सत्माता देवा स्वर्गपितार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्या सुद्धा आमच्या सौम्यान तो पवित्र आत्म्यावरवी गडबेन समावलो आंकवार मरेताय जन्मलो पांचला ताका ताने सुसले ताका कुरसात जोडलो तो मेलो आणि ताका निकिपिलो तो मेल्यामध्ये जेवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चढलो स्वर्ग पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला जिवेचे मेल्यांतली मुंचबी करून येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचे एकठांय पातक्यांचे बसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची बापा स्वेगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें दाय चमकाय तुजी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या हांव बसयता तशी आमची पातकां गोश आनी आमकां तायणाय पडून उनका पूण वायटांतले आमकां निवाद. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्फोट तुझे दाय सास्तऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सुदो तुजो आपूचे येजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्फोट तुझे दाय स्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूचे येजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्फोट तुझे दाय स्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूचे येजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी तसो सर्वस्व आमेन. नियाळी मेळ्याचे ओळखाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. आमच्या बापा सैगींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवं तुवें कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पकोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये गुरपेंत बरयली सरेस्पो तूं येता आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजूस भगवंता निवार आमकां काणकोणाच्या औषधांतली चड सवलत न सका पोकरून सगळंच आसलेल्यान नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये
नोमान 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 मारिये. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्तीवन 40 दिसांनी पोजरीत सरकार चडलो. आमची बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकदांच आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशितां तशी आमची पातकां गोश आनी आमकां तेणे पडून उरका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सगळे स्पोर्ट तुझे दाय आसा. आश्चर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मदी देवाचे माई अंबाबी आती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यांत तसो सर्वता आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगूस म्हाका निवार आमकां आनी कोणाच्या उदकांत सरकार वचो करो जातलेल्या. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्तांच्या भितर स्पाटलो पवित्र आत्म्यासान एका मलेले स्वातीर तुया कोमऱ्यांनी आपोसल आसले. आमच्या बापा सैगीच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुवें रायज आमकां येवं, तुवें गोशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाडल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कुलपेंत बोलेली सरेस्पो तूं येता आसा होसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुलपेंत बोलेली सरेस्पो तूं येता आसा होसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुलपेंत बोलेली सरेस्पो तूं येता आसा होसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुलपेंत बोलेली सरेस्पो तूं येता आसा होसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुलपेंत बोलेली सरेस्पो तूं येता आसा होसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी
आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेंत बुलेले सदस्पो तुये आसा ओस्तामतो तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेंत बुलेले सदस्पो तुये आसा ओस्तामतो तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेंत बुलेले सदस्पो तुये आसा ओस्तामतो तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेंत बुलेले सदस्पो तुये आसा ओस्तामतो तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेंत बुलेले सदस्पो तुये आसा ओस्तामतो तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बोगो संकटाच्या उशांतली वट सगळ्या आत्म्यांक सगळ्यांच्या आत्म्या स्वर्गार वचोन गलो जातलेल्या. नोमान 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 मरी नोमान 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 मरी नोमान 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 मरी नोमान 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 मरी. चवथो मिस्तेर तुमी जेजूच्या मरना अपनाकूळ मेळी सपा अडचणी सहकार केली. आमची बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज समकार तुजी कशी सहकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बसयता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां तायणी पडून उरका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा आसतल्या मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई बाबी आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तशें आसा मरे तूं सदो आनी सिदो तुजो आपूचे जेजू. आमच्या मनाच्या वेळार महिमा आदी तसो
हो म्हणजे जेजू भुगोश म्हाका आनी वाल आमकां येणपणाच्या वटांनी सगळ्यांच्या तुवें सरकार हो चड कोण गरज आसलेल्या नोमान 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 मारी नोमान 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 मारी नोमान 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 मारी नोमान 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 मारी पांचवो मिस्टर आकोल मरेच्या मस्तकार मुकुट घातलो आनी केली तिका स्वर्गानी संवसाराची राणी आमच्या बापा सैनीच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवं तुवें कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटा एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची जिखलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुलपेंत बलेले सरेस्पो तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हणजे जेजू भुगोश म्हाका आनी वाल आमकां येणपणाच्या वटांनी सगळ्यांच्या सरकार सगळ्याच आसलेल्या नोमान 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 मारी नोमान 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 मारी नोमान 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 मारी नोमान 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 मारी Favona stara fukia moga Devana kai kai kelia Favona stara fukia moga Devana kai kai kelia Tachi utor kanar poro Saliaci Koduzuro Kashayaka Jivi Gochan I stay once more Kashayaka Jivi Gochan I stay once more सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसतील आयचे मिसाची मांडावळ सांबाळटा सेंट विन्सेंट द पालुती समुदाय रेजिना मदीं
हांगासर रावतली आमची भावां भयणू देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण खेरीत भाशेन हे मिसान कोतकोत्यान आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट हे भाशेन जातली. आल्तो चिकालीन, टेलिफोन एक्सचेंज आना सेवेरीन, रेजिना मंदिर रेजिडेन्सी एंथनी गॉमिस, दाबोली रेंद्राबाट, जुझे राफायल गामा, आल्तो दाबोली वालिस सायड अनिल फेर्नांडीस, आपो ऑर्चिड लाविना फेर्नांडीस, होली क्रॉस एलिझाबेथ रॉड्रिगीस एंड देवसोआग्रांत एलिटेरियो सिल्वेरा ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर देवान आनी सायबीण मायन आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आख्खी पवित्र सभा आयच्या दिसा 22 पोर्तुगेजाच्या दीस समोर उरता आनी ह्या समयार आमी हो विशय आयच्या शिवोट मनांतलो विचून काडला. देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो. देवान मनशाक आपल्या सारकोचो आनी सोयंबाचो रचलो आनी देव कृपेन ताका भरलो. देवान मनशाक दुसरो देव करूंक ना, पूण मनीस कसो दादलो आनी बायल रोचलीत. देवान तांकां आपली गुलाम न्हय, पूण तांकां मनीस सोयंबाचें मेकळेपण फावो केलें. देवान मोगाळ आनी दयाळ देखून देवान तांकां मार्गदर्शन दिलें सोयंबीक आनी सोयंबा वट्ट्या जिविताची वाड जावचे खातीर. पूण मनीस आपली स्वतंत्रताय वांकडे तरेन वापरून पातकाचो गुलाम जाता. असल्या वेळार देव मनशाक कास्त लायना वो धांवडायना, कित्याक आमचो देव मोगाल देव. आमचें जिवीत बदलपाची नसोदणी करपाची आनी परतून येवपाची वाट तो पळोवन रावता. ल्हानविकायेन जिवीत बदलता, ताचें मागणें देव आयकता आनी परतून ताका आपल्या मोगान, काकलुतीन, दयालायेन, कृपेन भरता. आमी सगळीं पातकी म्हूण ल्हानविकायेन वळखून मानून घेवया आनी आमचे जिविताचे नवसुरींतल्यान दुसऱ्यांक जेजूचे नीज कुर्बिवंत गोवाय आनी 2 परगटणारां करूंक जावं हे मिसाचे समोर उमनेन देवाचो आदार आमकां मागुया. टुडे इज वर्ल्ड मिशन संडे. बाबा भयणीनो, आज विश्व 2 परगटणेचो आयतार जाल्यार आमी सगळीं 2 परगटणार, पूण आमी जायते पावटी खालतिकायेन हो धर्म परगटूंक आमच्या जिविताची देख आमी दुसऱ्यांक जावना. समटायम्स वी हॅव बीन नॉट अ गुड मॉडेल फॉर अदर्स टू इमिटेट. आमी आमच्या जिवितांत जायते पावटी देवान आमकां रचल्यान आमचे पातोक आमी ओळखून घेवंक ना, ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी येवंक ना. आमी जशें आयकलां ते भाशेन सगळीं पातकी आमी ल्हानविकायेन आमचें पातोक ओळखून मानून घेवंक जाय. ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करुया. थोडो वेळ उगी रावया, हात जोडुया. आमच्या पातकांचो आमी उगडास करून आमचे अस्कोताय देवा मुखार ह्या वेळार आमी उबारुया. सर्गीच्या बापा, तुजी भुरगीं जावंक जेजू वरवीं तुवें आमकां देणें फावो केला, पूण आमच्या सामान्य जिवितांत आमची स्वतंत्रताय वांकडे तरेन वापरून आमी तुजें बापायपण नाकारलां. सोम्या खाखूतको, सोम्या खाखूतको. सोम्या जेजू, पातकी मनशाक परतून बापाशी वचपाची वाट दाखोवन तुवें कोश्ट सोंसले, कुर्सार मेलोय आनी पुनर्जिवन जालोय. पूण आमी हे सोडवणीची वाट दवरचे बदलेक आमच्या वाद्याचे आमी जाल्या. क्रिस्ता खाकूतको, क्रिस्ता खाकूतको. पवित्र आत्म्या, देवाची भुरगीं आनी जेजूची पाटलावदारां जावंक परतून परतून तूं आमकां सुचयताय आनी देण्यांनी भरताय. पूण आमकां जाय तसल्या सुचोवण्यांक आनी जिविताक आमी वेंग मारल्या आनी परतून येवंक आमी फाटीं सोरल्या.
सोम्या काकुतको सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक देवा उर्सोली आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सुर्गीच्या राया सुर पदवेदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका मोयमोन देवा उर्सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शेरी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत काकूत गो तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा कित्याक पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेची सुख्रिस्ता एकलो सुपवीर एकलो सुईसपूर एकलो सुपूर मोहिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा प्रार्थुया सूर पदवेदार आनी सासणाचे देवा आमचो बावार्थ बरवोसो आनी मोग चोडूय आनी तुवें बासयलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्या तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटूय आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप सोर्वेस्पोर म्हळ्यार नितीदार मनशाचे तोंडाक पळोवन तो नीत करिना मनशाच्या तोंडाक पळोवन तो गरिबांक दुखयना दुखवलेल्यांचो उलो तो आयकून घेता अनाथांच्या मागण्याची तो बेपरवा करिना तशेंच विधवेचो विलाप तो विसरना सगल्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानतलो ताची मागणी कुपाशी पावतली खालत्या मनशाचे मागणे कुपांक तोपता तें शांती पावसोर ताका कसलीच बुजवण ना भोव वर्त्या देवा ताचेर नदर मारली पर्यान आनी सुगुणी मनशाची नीत करून आपलो निवाडो दी पर्यान तो ओगो रावचो ना आनी सोर्वेस्पोर उशीर करचो ना तांकां रोखडोच पावतलो देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्पोरान जाप दिली आनी एक पावटी म्हणुया दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्पोरान जाप दिली
सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश जबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा रितुमेवेल्या ताचो उगडास नाच करता बरी मनशां उलो मारतात सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळे आंकांतांतली तांकां निवारता जबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली जांचें काळीज दुखवलां खंतवलां तांचे चडशी सर्वेस्पोर आसाच जांचें मन कलवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सर्वेस्पोर तारण दिता ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना जबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली भागिवोन पावलून तिमोथेक बरोयलेलें दुसरे चिटीवेलें वाचप प्रितीच्या हांव जाल्यार आतां भिजलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला हांव बरें झुजलो धांवची आसली ती वाट हांवें धांवूनच काडली हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर निटिवून म्हूण सुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेतात तितल्यांकूय म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो हें तांकां बुजोना जावं पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आमी सगल्यांनी विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोठाय दिल्या आनी शिवाच्या तोंडांतले म्हाका निवारलो सगळ्या नोश्टांतलो सोमी म्हाका वाटायतालो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यान म्हाका सालामती पावयतलो ताका महिमा सासणाच्या सासणाक आमेन देवाचें उतर हें देवाचें उदक Soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. देव बाप आसलो जेजूस हांवें कुर्सार आपले वेंगेन परतून घेवच्या संवसारान मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोळ्यान ताणें आमची आदी केलां Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, Soy sorbespora, soy, 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 soy. Sorvispo तुमचे सोवे आसू लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेसून एक वोपास सांगली दोग जाण एकलो फारिसेव आनी दुसरो दोन वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले फारिसेव नीत उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें करतालो देवा हांव हेरा मनशां सारको न्हय
ते चोर, नागवणे, अन्यायी, पोरदुवारी. हांव ह्या त्या दोन वसूलदारा सारकोय न्हू म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हांव सातोड्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्यांचोय 10वो वांटो फारीक करता. तो 2 वसूलदार पयस उबो रावून दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हशी काकलूत कोर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावंक वा आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज विश्व धर्म परगोटणेचो आयतार. टुडे इज वर्ल्ड मिशन संडे. आनी आमकां सगल्यांक धर्म परगोटणा जावंक तोच सरवंडार आमचो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आमकां पाठयता. ही सेन्स अस टू बी मिशनरीज इन दीस वर्ल्ड. आज आमी धर्म परगोटणेचो आयतार पाळटना पयलें वाचप आमी सिराकाच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आनी थंय आमकां मेळटा देव जावन आसा नितीदार, देव जावन आसा बऱ्या काळजाचो, देव सगल्यांक बाबा भयणीनो पळयता, तो नीत करता. देवाची आमी भक्ती करूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर पयलें वाचप आमकां सांगता की आमी मनशाची सेवा करूंक गरज. देवाची आमी भक्ती करूंक सोदता जाल्यार सेवे चाकरेचे मनीस आमी जावंक गरज. अनाथाचे मागणी तो बेपरवा करिना, न्हय म्हूण विधवेचो विलाप तो विसरना. सगल्या काळजान देवाची सेवा करता ताका मानतलो. म्हणटकूच ताची मागणी देव कुपास सारकी पावयतलो, कुपास अशी पावयतलो, कित्याक देव जावन आसा नितीदार. गॉड इज जस्ट, ही डजंट डू इनजस्टीस. देव सदां काल आमची मागणी आयकता, देखून आमी सदां काल दुसऱ्या सोबे सेवेन ताची भक्ती वाडोवंक गरज. वी हॅव टू बी समवन हू इज एट द सर्वीस ऑफ अदर्स. आनी हेंच आमकां दुसरें वाचप भाग्योन पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता. तो म्हणटा आपल्या जिवितान भाग्योन पावलो म्हणटा जायते कोश्ट दोग हांवें सुचले, म्हज्या जिवितान जायत्यो आडकुड्यो आयल्यो, पूण हांवें धर्म परगोटणेचो वावर आनी कार्य सोडून दिवंक ना, कित्याक शेवटाक पर्यंत हांवें तो पावयलो. तेच भाशेन तिमोथाक भाग्योन पावलो उलो मारता आनी म्हणटा तुकाय देवान हें कार्य दिलां धर्म परगोटणार कसो. हें कार्य तुवें बरे तरेन संपूर्ण करचें आनी तुवें आपल्या भावार्थान आलचो दोलचो न्हय, कित्याक देवान तुका ही जुट्टी दिल्या जाल्यार बरे तरेन धर्म परगोटणेचो वाव तुवें चलोवचो. म्हणटकूच तो म्हणटा हांव जाल्यार आतां भिजलोली बोली कशी न्हय, पूण म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो, धांवची आसा ती वाट हांवें धांवून काडली, हांवें बाबाट सांबाळलो. बाबा भयणीनो, तिमोथाक भाग्योन पावलो व्हडल्या हुस्क्यान ताका आपोवणें करता तें जावन आसा बाबाट तुजो सांबाळ आनी बरो एक धर्म परगोटणार तूं जाव. शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्रांक एक शिकोवन दिवंक एक वोपा सांगता. कित्याक फारिसेव जावन आसले ते धर्माचे राखणदार, म्हणटच जें कितें धर्मांत शिकोवण आसली ताचे ते राखणदार आसले. बरे तरेन धर्म कसो पाडचो, बरे तरेन शास्त्र कशे तरेन सांबाळचें हाचे ते राखणदार आसले. पूण सदां काल आपूण आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक ते लेखी नासले. गोरवान ते भरलेले, आपुणूच सगलें सांगता तें सारकें आसा अशें ते समजताले. आपूण दुसऱ्यांचेर जुट्टी दिवंक आनी दुसऱ्यांचेर उदीक आनी उदीक वजन घालूंक धर्मा विशीं ते बाबा भयणीनो तयार आसले. असले वेळार जेजू तांकां एक वोपास सांगता आनी तो म्हणटा 2 जाण मनीस आसले. एकलो मनीस फारिसेव आनी दुसरो 2 वसूलदार. आमी जाणा फारिसेव जावन आसलो धर्माच्या शास्त्राचो राखणदार, म्हणटकूच जो
तो कितें सांगता तें देव मंदिरान लोकांक करूंक जाय आसलें. आपलें अर्पण करूंक जो फारिझेव सांगता ते भाशेन तांणी चलूंक जाय आसलें. शास्त्र कशे तरेन चलोवचें हेंय फारिझेव सांगतालो. म्हणटकूच ताचें ते आयकताले. पूण आपल्या जिवितांत तो दोंगेपण चलयतालो. आपूण कितेंच पाडिनासलो. आपूण गोरवान भरून लोकांचे जुलूमशाही तो करूंक सोदतालो. दोन वसुंदार ते जावन आसले राजाचे सेवक. म्हणटूच तुय जो राजा आसा ताका ते दोन वसूल करून दिताले. म्हणटूच ज्या राजान ते जियेताले तुय बाबा भयणीनो टॅक्स कलेक्शन ते करताले. आमी तांकां टॅक्स कलेक्टर्स म्हणटात. आनी लोक तांकां किकोन करतालो कित्याक जायते पावटी आडगां ते करताले. जंय थोडो आसा थंय चड टॅक्स ते घालताले, चड दोन वसूल ते करताले. आनी अशे लोक तांकां पातकी म्हूण समजतालो. कित्याक तांकां देव ना धर्मूय ना अशें ते समजताले. आपणाक जाय ते भाशेन हे दोन वसूदार करताले. असलेच मनीस जेजूचे सांगाती. जेजू दोन वसूलदारांक आपयता ते आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. एकलो जाकेव आनी दुसरो लेवी जाका आमी मातयो म्हणटा. आनी तातूंतलो एकलो दोन वसूलदार जेजूचो धर्मदूत कसो जाता, जेजूचो पाटलावदार जाता, तो जावन आसा मातयो. बाबू न्हू आयच्या दिसाक जेजू वोपा सांगता आसतना तो म्हणटा फारिझेव देव मंदिरांत येता आनी तो म्हणटा देवाक आर्गां तो दिता आनी म्हणटा हांव सायबा दुसऱ्या मनशा सारको न्हय. हांव सायबा चोर न्हय. ते दुसरे आसा ते सगळे चोर, नागोवणे, पोरदुवारी आनी अन्यायी. हांव सायबा सातोड्याक 2 पावटी उपास करता आनी म्हजे लागीं आसा तितलोय दावो वांटो हांव दुसऱ्यांक फारीक करता. म्हणटच आपलीच बोडाय आपलेंच व्हडपण तो फोडटालो एके भाशेन. आपूण सगळें करता तें सात्वीक म्हूण समजतालो. दोन वसूदार जाका समाज किकोन करतालो, जाका समाज भायर येतालो, तो एका कोणशाक देव मंदिरा सुशी उबो रावता आनी तो म्हणटा हांव पातकी मोशी काकलूत कर. आनी जेजू म्हणटा ह्या दोगांय मनशां मदें तुका कितें दिसता, देवान कोणाचें आयकलेंशें. आनी जेजू आमकां तें सांगता. हांव तुमकां सांगता हो दोन वसूदार जो खालतीकायेन म्हणलें हांव पातकी मोशी काकलूत कोर, देवाक मानता तसलो तो जालो आनी आपल्या घरा परतलो. खालतीकायेन देवा मुखार आपूण पातकी म्हूण दोन वसूलदारान मानून घेतले. आपूण देवा सोशी सगळी खालतीकायेन देवाचें बोगसणी घेवंक आयलो. गोरवान तो येवंक ना. आपलेच आडगां करून व्हडवीक सांगूंक तो देवा सोशी येवंक ना. आपले सवे कितें आसा, आपूण कितें कर्तुबां करता तें सांगूंक तो देवा मुखार येवंक ना. बोलतेच जाल्यार खालतीकायेन देवाचें बोगसणी घेवंक आयिल्लो देखून देवाक मानता तसलो तो जालो. आपलें जिवीत ताणें बदल्लें, घरा गेलो आनी बाबा भयणीनो तो बरे तरेन जियेलो. आज तुका आनी म्हाका जबाब, कसलो जबाब आमी दिता? पयले सुवातेर देवा मुखार आमी येता तेन्ना आमी सगळीं पातकी, ऑल ऑफ अस आर सिनर्स बिफोर गॉड. आमची अस्कोताय आमचें सवें आसा. आमी सगळे अस्कोतायेन जियेता. पूण देवाचेर पात येवन आमी जियेता तेन्ना देव आमकां आपले पदवेन अदीक आनी अदीक देण्यांनी भरता. देवा सवे आमी अस्कोताय आमची समर्पण खालतीकायेन करता तेन्ना देव आमकां उंच उबारता आनी आपल्या देण्यांनी भरता. अशेंच ह्या दोन वसूलदारान केलें. बाबा भयणीनो, आमी पातकी म्हूण पयले सुवातेर देवा सोशी आमी येवया आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें आमी घेवया. एक धर्म परगटणार बाबा भयणीनो जो नव्या धर्मांत आमच्या भितर सरूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर आपलें जिवीत ताणें बदलूंक गरज. आमच्या धर्मांत भितर सरूंक कोणूय सोदता जाल्यार आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक ताणें गरज. म्हणटच पयले सुवातेर ह्या धर्मांत कितें आसा तें सगळें समजून घेवंक ती शिकवण ताणें शिकूंक गरज. आपल्या जिवितांनी शिकवण तो शिकल्या उपरांत हो धर्म आपल्याक तत्वां कसलीं शिकयता, ह्या धर्मांत कितें आपल्याक मेळटा, ह्या धर्मांत कितें आपल्याक फावो जाता तें शिकवण घेवंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर जिविताची नवसरणी करूंक गरज. आमी बाबा भयणीनो सगळीं दोन वसूलदारा सारकी आमच्या जिवितांत एक पातक आसा म्हूण उडकून घेवंक गरज. आमी जेन्ना आमी पातकी म्हणटा
आनी हांव देवा सोशी काकलूत मागता तेन्ना देव दुपोट देण्याने आमकां भरता. त्या फारिसेवान बाबा भयणीनो खिरीत भाशेन आपल्या जिवितान एक वस्त केली. कितें केली? आपलें व्हडपण देवा आमकां सांगलें. गोरविश्ट तो जालो, गोरवान तो जियेलो आनी आपूण कितें करता तें व्हडपण घेवन तो रावलो. हाका लागून देवा मुखार ताका काकलूत फावो जाली ना. पूण त्या 2 वसूलदारान देवा सोशी खालती कायन येवन आपूण आपलें ओड्डें बोडून देवा आपल्याक बोगूस म्हूण मागलें तेन्ना जिवीत आपलें नवसरूंक ताका इच्छा आसली म्हूण देवाक ताचें प्रार्थन मानून देवान ताका बक्षिलो आनी आपल्या घरा तो शांतीन गेलो, शांतीन तो जियेलो आनी शांतीन आपलें जिवीत ताणें बाबा भयणीनो परतून जालें. आमच्या जिवितान देव आमकां बोगसोणें फावो करता, आमच्या जिविताची नवसरणी तो आमकां दिता. पूण बाबा भयणीनो आमी परतून वचून तें जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां ही नवसरणी फावो जावची ना. गरज आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करूं. आमकां संदानाचो साक्रामेंत आसा, कुमसार आमी म्हणटा. आमी हे कुमसार दिसपोटी म्हयन्याचे म्हयन्याक सुमानाच्या सुमानाक आमी तर उदीक पातो करता जाल्यार हे कुमसारांत आमी वचून आमच्या पातकांचे बोगसोणें घेवंक गरज. एक धर्माक आमच्या कोणूय तो नवो आमचो वांगडी दुसऱ्या धर्माचे आपणावंक सोदता पयले सुवातेर 3 हे साक्रामेंत सुरवातेचेर तांणी घेवंक गरज. कसले ते? बावतिजमाचो साक्रामेंत, क्रिस्माचो साक्रामेंत आनी संदानाचो साक्रामेंत. जेन्ना हो मनीस आमच्या धर्मान भितर सोदता तेन्ना खिरीत भाशेन हो संदानाचो साक्रामेंत घेवन आपल्या जिविताची तो नवसरणी करून देवाक आपूण पातकी म्हूण दाखोवंक सोदता. दुसरे सुवातेर आपूण पवित्र सभेन भितर सरूंक बाबा भयणीनो पवित्र स्नान तो घेता. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र आत्म्याची देणी घेवन आपूण अदीक आनी अदीक तेच शाणेपण बूत जाणवाय आपली वापुट्टलो आनी ह्या धर्मांत आपूण अखंड जातलो म्हूण दाखोवड करूंक सोदता. तिसरी वस्त आमी नवें जिवीत जिवंक आमकां देव आपयता. जेन्ना आमकां देव बोगसोणें दिता तेन्ना आमी नवें जिवीत जिवंक गरज. आमी तर परतून तें जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां तें बोगसोणें मेळून कसलोच फायदो ना. 2 वसूलदारान आपल्या जिवितान नवें जिवीत जिवंक सुरू केलें. आमकांय देव बक्षिता तेन्ना नवें जिवीत आमी जिवया. आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमी उपाय सोदून काडुया. परतून परतून त्याच पातकान तर आमी पडलीं, परतून परतून थंयच आमी तर गेलीं जाल्यार बाबा भयणीनो आमकां नवसरणी मेळ्ळ्या ती कसलोच फायद्याची जावची ना. म्हणटकूच नवें जिवीत जिवंक देव आमकां आपल्या उतरांतल्यान देव आपल्या साक्रामेंतान आमकां बोड आनी आदार दिता. ह्या साक्रामेंतांचो आमी बरो तरेन उपयोग करुया. संदानाचो साक्रामेंत बाबा भयणीनो पवित्र मिसाची भेट आमकां दर दिसाक मेळटा तेन्ना तांचो आमी उपयोग आमच्या जिवितान करुया. आमच्या धर्मांत जे कोण भितर सोदतात तांकां बाबा भयणीनो आमी खिरीत भाशेन ह्या संदानाचो साक्रामेंता उद्देशी आमी पयले सद्याक गोवाय जावया आनी तांकां एक देख जावया. जे मनीस आमचे धर्म आपणावंक सोदतात तांकां आमचे देखी वरवीं अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितान एक फुलेर जावं आपल्या जिवितान ओळखून घेवन जेसू गोवाय म्हूण तांणी आमचे उद्देशी मानून घेवंक तांकांय आमी एक संदान आमी तांकां एक संदी कशी जावया. लेट अस बी अ विटनेस टू देम. आज 2 परगोटणेचो आमी आयतार पाळटना तुका आनी म्हाका हें कार्य. ऑल ऑफ अस हॅव अ ड्युटी टू प्रोक्लेम क्रायस्ट टू द वर्ल्ड. ऑल ऑफ अस हॅव अ ड्युटी टू बी मिशनरीज इन द वर्ल्ड. कशें आमच्या उतरांतल्यान आमच्या कोरण्यांतल्यान गोवाय आमी जावया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेतना खरें भावार्थी कशें आमी अखंड जावं देव आमचो नितीदार म्हूण समजून घेवंक आनी ह्याच 2 परगोटीच्या वावरान मोरो पर्यंत विस्वाशी आमी रावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सर्गार आनी प्रितुमीच्यार वचनाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमचे सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी समावलो आंकवार मरयता जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले
ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सूर पुदिदा देवबापाच्या उजव्याक बसला प्रिंतान जिवेन मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकतार पातक्यांचे भोगसणे कुडीचें जिवन पोवन सासणेचें जिवीत आमीन. देवाक मानता तसलो जावन वो आपल्या घरा परतलो हो विशय काळजा मनान बाळगून ह्या वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी देवाचो मोग आनी काकलूत अनुभवूंक आनी सोडवून आपणावंक आनी ती जिवितांतल्यान शिंपडावंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्रीनी आनी हेर धोर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्ले मुण्यारी कार्यांक पाळटना आपल्या जिवितान जेजूचो मोग आनी काकलूत अणभवूंक आनी हीच सोडवून आपल्या सेवेच्या मुण्यारपणांतल्यान पोरगोटूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्माचो वो वाठाराचो वो भाशेचो वो संस्कृतायेचो एकवट घडून हाडून आनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजूची शिकवण भारतीय लोकां मदें शिंपडावंक सवलती फावो केलो पुरो म्हूण देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. देवान आपल्या पुताच्या पास्काच्या गुटा वरवीं सगळ्या मनशांक नव्या जिविताचें देणें फावो केलां तर क्रिस्ती भावार्थांनी ही सोडवणेची बरी खबर आपल्या जिविताच्या गोवायकेंतल्यान दुसऱ्याक पोरगोटूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भावा भयणींनी जेजूक पोरगोटूंक मिशनार कशे वावरतात. आपल्या मोगा सेवेच्या मुण्यारपणांत पोस्टांत लेगीत तांकां जेजूची विश्वास रावूंक आनी आमी तांकां आमच्या मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार दिवंक तांणी आपलो वावर हुर्बेन फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. सुर्गीच्या बापा जेजू वरवीं तुवें तुजो मोग आनी काकलो तांबोन आसलेली जोर आमकां उक्ती केल्या. आमकां मेळ्ळोल्या सोडवणीच्या देण्यांत आमी दुसऱ्यांक पावोशें आनी फावोशें करूंक आनी जेजूचे सोडवणीचे नीज गोवाय जावंक आमकां कृपा फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Hymn number C38, page number 44, C38. Tukas Bapa, Sorboche, Vita Tutai Etane, Tukas Bapa, Sorboche, Tuce se cordaše, Moce atke, Moce painge, Zvikator, Abrabošeš, Susobojko, Porgotko, Šuko,
रावया म्हज्या भाव भयणे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सोरपेसपोर मानून घेवं मोहिमेवून देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याची तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पाव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची कारचा उबारूया सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारांनी शासनाचे देवा सोर काडयेन सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रोचलाय वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रोचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबा तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचें बोगसोरे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी औंदो खाता आनी एकाचे देवी एका तितलेच पावटी तूं वैभवान दिसून आमी तुजे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोयतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासनांक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकाय तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, नेमे आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तुशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान नोतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमळ तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचे हें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Amaru karu mechi
sangapi, tace cevon, tace bol, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù, Parsuriaco sangapi, tace cevon, tace bol, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù, Charistui San Sorosto, Ui Domnul Pamagulo, Buket Ogelo Usco, Patetira Sapollo, Varsuriam Sosagati, Tace Cevor, Tace Bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù, Varsuriam Sosagati, Tace Cevor, Tace Bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù, Manatoko Sopollo, Sorinzo Urodelo, Ruciso Sornastolo, Deva Papa Lalolo, Vasuriam Sosagati, Tace Cevor, Tace Bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù, Varsuriam Sosagati, Tace Cevor, Tace Bor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणान वांटो मेळ्ळा. तर जे गुणे रुपान आमी समोरून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सुपूर्णायेन आमकां मेळोवचें कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. देवाचे कृपेन काजार जाता जेरी एंथनी झेवियर डिकॉस्टा, आंकवारपूत जॉन डिकॉस्टा आनी जोझफीन डिकॉस्टा रावता आल्तो दाबोली. लोक जाता रोमेला प्रेसिजियोजा फेर्नांडीस, दू मारियानो फेर्नांडीस आनी मारिया जोकिना कोरिया रावता वाडे वास्को द गामा. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें कसली आडखोड आसल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां 26,830 रुपया, 26,830. आतां त्या आयताराक 3 मिसां. पयले मीस 16:30 मारी इमाकुलाद समुदाय रेजिना मंदी, दुसरे मीस
8 वरांचेर PPCचे ह्या मिसाक सगल्या लोकांनी हाजीर जावचें म्हूण आमी मागता. त्या दिसाक पाद्विगाराचो दीस म्हणटकूच तुमी किरीत भाशेन देवाक दिन वाचून ताच्या ह्या दिसाक तुमी हाजीर जावची आनी ताचे खातीर मागचें. भोव करून तुमच्या गांवचो वडील तो म्हणटूच ह्या दिसाक तुमी हाजीर जावन ताचे खातीर दिन वाचचें म्हूण आमी मागता. तिसरे मीस 9:30 वरांचेर दोतोनीच्या भुरग्यांक मीस आसतले आनी मिसा उपरांत दोतोन पवित्र संस्काराची बसवण बुधवार आनी शुक्रारा दिसा 7 ते 8 वाजता जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा दिसाक इगोर्जेन 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दाबोली कॉपेलान 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. हाचे दिसाक यूथ एक्सचेंज आसतले. आमची चिकालीची यूथ ती वेदनाचे युथाक आज किरीत भाशेन भेट करूंक वेतली. फाल्यांचे दिसाक दिवाळीचे दिसाक आयचे दिसाक न्हय फाल्यांचे दिसाक चिकाली यूथ वील गो टू मीट वेर्ना यूथ टुमॉरो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली. सिमितेरीन बाबा भयणीन तुमच्या घरच्यांचे फंड आसात व नीश आसात जाल्यार उपकार करून ते नितळ करात म्हूण आमी मागता. आमी शिमतोर आतां किरीत भाशेन चुनो मारपाचो आसा तो नेटयलात. आतां तुमी फंड साफ करचे उपरांत निमाणे वेळार रावचे न्हय. आमी 1 तारखेर शिमितोर बंद करतले म्हूण तुमकां सांगलां. शिमितोरीच्या फंडाशी तुमी वाती पेटोवची न्हय म्हूण प्लास्टीक हाडचें. उपकार करून परतून परतून तुमकां सांगता तेंच करचें न्हय म्हूण तुमकां मागता. पयले मीस 1 तारखेर सगल्या सांतां भोक्ताचे 6:30 वाजता हे मीस मांडाबूड करूंक माउंट कार्मल समुदाय देवसोवा पिकेन. दुसरे मीस 8 वाजता मांडाबूड करूंक मिनी जेजस समुदाय फोंडवे आनी सांताक्रूज समुदाय पेंटा. 2 तारखेर नोव्हेंबराचे सगल्या मरून गेल्ल्या भावार्थ्यांचो दीस ऑल सोल्स डे. मिसा हे परी पयले मीस 6:30 वाजता सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी ही समुदाय इग्रेजा करतली मांडाबोड मिसाची. दुसरे मीस 8 वाजता सिमितेरीन मांडाबोड करूंक कॉफ्रारिया ऑफ इमाकुलत कोसेसांव आनी तिसरे मीस 9 वाजता इगोजेन परतून आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय आल्तो चिकाली. समुदायाचे जमाती हे भाशेन सेंट एन समुदाय आज किरीत भाशेन माटवें दाबोली 6 वाजता क्रिस्तिना गामाच्या घरा लागीं. 3 तारखेर आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल 6:30 वाजता दागमार पिरीस सिल्वा हाच्या घरा लागीं. सोनवाराक सदांचे परी वेदी सेवकांची जमात. भाऊ भयणीनो आज पंचायतीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटींग आसा. हे जनरल बॉडी मिटिंगेंत गेले ते पावटी जावंक जाय आसली ती ताणें आज दवरल्या. कितें तांचें लक्ष आनी कितें तांच्या मनान आसा तें आमी नको. पूण तुमचे खातीर बाबा भयणीनो आज किरीत भाशेन ते बायोडायवर्सिटी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट ही गरजेची बाबा भयणीनो. पंचायतीन हेर कमिटी आसूं नासूं बायोडायवर्सिटी ही गरजेची कमिटी म्हणटच तुमी किरीत भाशेन आजी जावचें म्हूण आमी मागता. जायते फावटी म्हाका कित्याक पडला म्हूण आमी सोडून दिता आनी सगल्यो वस्तू दुसऱ्याच्या हातीन करता आनी मागीर आमी बोबाड मारता. थोडे आमी कोले कशे लिपोवन चोयता आनी थोडे आसात ते लॉन्स घेतल्यात देखून तांकां बाबा भयणीनो तितली ताकत ना मुखार येवंक. थोडे आसात ते मागीर नाडबुद्यो करूंक भोंवतात. असलें तुमी जावचें न्हय म्हूण मागता. बऱ्या मनान तुमी वेचे आनी थंयसर भासाभास करून ही कमिटी तुमी काडची म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदाद दिव. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number T56, page number 227, T56. Amka